तुझ्या भावा आनी भयणांनो, आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयलां जेजूचे सीस परगोटणी करून परत जेजूशी येता. जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक पाठयलेले देवाचे उतर परगोटूंक तांकां जायते त्रास आनी कोश्ट आसले देवाचे उतर परगोट्टाना. पूण आयज ते खुशाल जातात, खुशालकायेन जेजूशी येतात देवाचे उतर परगोटून आनी ते जेजूक सांगतात, सायबा आमी जायते बरें काम केलां, देंवचार काडला, गरिबांची सेवा केला आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिलां. हें आयकतकूच जेजू खुशाल जाता आनी तो अदीक खुशाल जाता कित्याक तांची नांवां स्वर्गा राज्यांत बरयल्लीं आसा म्हूण. तर आयज तेंच जेजू आमकां सांगता, आमकां सगल्यांक उलो मारता दुसऱ्यांची सेवा करूंक, मोगाची मनशां जावंक, आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आनी खुशालकायेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. जेन्ना आमी खुशाल जाता, खुशालकायेन देवाची मनशां जाता, लोकांची सेवा करता, तेन्ना आमची नांवां स्वर्गा राज्यांत बरयलेलीं आसतलीं. दुसरें म्हणल्यार आमी खुशाल केन्ना जाता, आमी खुशालकायेन आमचें क्रिस्ती जिवीत केन्ना जिवंक जाता. जेन्ना आमी आमचें जिवीत बरी गुणां आनी बरेंपण दुसऱ्यांक दिता तेन्ना, ओ जेन्ना आमचें जिवीत बरेंपण आनी बऱ्यो गुणां दुसऱ्यांक दिना तेन्ना. आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयलां जेजूच्या सिसांनी आपलें जिवीत दिवन देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिलें, बरेंपणान लोकांची सेवा केली आनी हेंच करूंक जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता, आमचें जिवीत दुसऱ्यांक दिवन आनी बरेंपणान लोकांची सेवा करून. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यांक दिता, आमचें क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्यांक दिता, तेन्ना आमी खुशालकायेची मनशां जाता. आनी निमाणे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी म्हाकाच पळयता ती सुभागी. आयच्या टायमार आमकां जायते ऑपॉर्च्युनिटीज आसा देवाचें उतर आयकूंक, वाचूंक आनी ताचो नियाळ करूंक. आदल्या टायमार ही ऑपॉर्च्युनिटीज नासल्यो कित्याक आदल्या टायमार देवाचें उतर दुसऱ्या भाशेंत आसलें, दुसऱ्या लँग्वेजीन आसलें, हिब्रू वो लॅटीन ह्या लँग्वेजीन बरयलेलें आसलें. आनी ताकाच लागून जायते लोकांक आशा आसली देवाचें उतर वाचूंक, पूण तांकां कठीण जातालें आनी तें सगल्यांक पावनासलें. तर आयज आमकां जायते ऑपॉर्च्युनिटीज आसा देवाचें उतर वाचूंक, आयकूंक, ताचो नियाळ करूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी देवाचें उतर कितले फावटी वाचता काय, आमी देवाचें उतर कितले फावटी दुसऱ्यांक परगोट्टा काय. सान पावलो म्हणटा, शिव वर्तमान परगोटचें काम सगल्यांचें. तो एक कायदो, हो कायदो आमकां सगल्यांक दिला. तर आयज आमी खुशालकायेन देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोटुया आनी परगोटचे पयलीं आमी देवाचें उतर चिंतून वाचुया, आयकुया, ताचो नियाळ करुया. हें देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता आनी नियाळ करतकूच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवोया. आमेन.